ओवन होममेडाचेर आज आमी मेथी घालून लेपाचें हुमण करुया। चला तर कशें करपाचें तें पळोवन घेवया। हुमण करपाक सगळ्यान पयलीं हांगा हांवें 15 लेपो उजरावन धुवून घेतल्या। ताजे मागीर आमी वांटप करून घेवया, जाचे खातीर हांगा हांवें अर्दवळ सोय घेतल्या ती घालून घेता। 1 टेबलस्पून कोथमिऱ्यो घेतल्या त्यो घालता। 1 टीस्पून मिरयां घेतल्या ती घालून घेता। अर्द टीस्पून हळदी पिठो घालता। मिरसांगो घालून घेता। 1 आमटाणीचो गुळो घालता। आनी हांगा जी हांवें मेथी घेतल्या ती फुडें हांव तुमकां व्हिडियोन दाखयतलें केन्ना आनी कशी घालपाची ती। थोडेंशें उदक घालून बारीक वांटप करून घेता। वांटप आमचें जाल्लें आसा। हांगा हांवें 1 कुलेर तेल घाल्लें तें तापिल्लें आसा। धाकलो कांदो असो बारीक शिनून घेतला तो घालून घेता। कांदो मातसो गुलाबी जायसर परतून घेता। आमी जी मेथी घेतिल्ली पळय ती असो कांदो मातसो गुलाबी जालो की ती घालून घेवपाची। तुमी जर केन्ना मेथी घालून केल्लें ना हुमण जाल्यार मुद्दम करून पळया, रूच वेगळीच येता हुमणाक। कांदो आनी मेथी आमची मातशी जाल्ली आसा। आतां हांव हातून हें वांटप जें केल्लें तें घालून घेता। वांटपाचें जें उदक काडलां तें घालता। रुची प्रमाणें मीठ घालता आनी चाळो मारून एक खतखतो काडटा। वांटपाक आमच्या खतखतो आयिल्लो आसा। आतां हातून हांव लेपो घालता। अळंग हातान एक चाळो मारता आनी 1-2 मिनटां शिजोवन घेता। लेपो मोव नुस्तें आशिल्ल्यान रोखडें शिजता। हुमण आमचें जाल्लें आसा। तुमी हें मेथी घालून हुमण मुद्दम करून पळयात। आनी तुमकां व्हिडियो आवडलो जाल्यार व्हिडियोक लायक करात, चडांत चड शेअर करात आनी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करात। देव बरें करूं।